नमस्कार. आयच्या डिबेटाक तुमकां येवकार. नवीन भारताचे मंत्रिमंडळ पळयलें आनी खंय तरी त्याच लायनीचेर जर आमी मनोहर पर्रीकाराचें मंत्रिमंडळ पळयलें जाल्यार तातूंत भितर बरीच तफावत दिसता आनी खंय तरी सरकाराक 2.5 वर्सां पुराय जातात, अर्द पल्लो जाला. अशी परिस्थिती भितर गोंयच्या कॅबिनेटा कडेन मुख्यमंत्र्यान जेन्ना दिल्लीक इतली क्लियर मॅन्डेट मेळ्ळ्या, वेगळे नदरेन पळोवन फेरबदल करपाची गरज आसा काय कितें हाजेर आमी भासाभास करता. 4 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयलीं आसात ते म्हळ्यार सिनियर जर्नलिस्ट आनी गोमंतक टायम्साचे रेजिडेंट भितर पासून स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे मेंबर केशव प्रभू सर, स्वागत. तिसरी आसात म्हजे बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदास सावळ, स्वागत. आनी चौथी आसात म्हजे बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार आनी द हिंदूचे स्पेशल कॉरस्पॉन्डंट प्रकाश बाब कामत. प्रकाश, हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. म्हाका तुम्ही कॅबिनेट मिटींग बी अटेंड करून आयले आनी विशय बरो आहा. सो म्हाका एक गजाल सांगात, तुमकां कितें दिसता जेन्ना मोदीन कॅबिनेट केलें तेन्ना जी आमी सदांची जी एक अलायन्स किंवा प्रदेश आनी जात धर्म ही जी गणितां मांडटाले ती गणितां सगळी ताणें काडून कुशीक उडयली. अशी परिस्थिती भितर मनोहर पर्रीकाराक सिमिलर मॅन्डेट आशिल्ली, पण तो सिनियरिटी घेवन गेलो जेन्ना ताणें फर्स्ट कॅबिनेट आपलें फॉर्म केलें तेन्ना. 2.5 वर्सां उपरांत ते कॅबिनेट पळयतना तुमकां कितें दिसता बदल जावचो आनी कितलो जावचो? न्ही, म्हाका विचारशा जाल्यार दिल्लीक जें केलां तें योग्य केलां. आतां सुद्दां एक्सपांड ताका 81 जो हें आसा 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हावस. तो पळयत जाल्यार सादारण 81 नंबर तांणी सद्याक 46 दवरल्या आनी एक्सपांड करून करतले, पण तांणी म्हणून क्लस्टर अशी डिपार्टमेंटाचे करून आपूण ल्हान दवरतलो. हे वेलकम स्टेप. म्हाका दिसता की राज्यांनी ही स्टेप घेवची पडटली. आतां प्रश्न असो आसा की हांगा जर करपाक जाय, डेफिनेटली इट इज अ वेलकम थिंग. जालें जाल्यार जावकूच जाय, कित्याक राज्य 2 जिल्ह्याचे हे येदे ल्हान राज्य थंय खरें म्हणजे 40 आमदार हेच चड. ते तशें पळयत जाल्यार ते 12 मंत्री मॅक्झिमम 12 ते 12 करूं जाय अशें कांय ना. कमी हातूंनी करत जाल्यार वेलकम. पण एकदां करतकर तें शक्य आहा काय कितें? माजराच्या गळ्याक घंटी बांदूं जाय, पूण ती कोणें बांदपाची असो प्रश्न एकदां आमी ते फूल करतकर येता. म्हणटकच म्हाका दिसता करपा जर जाय जाल्यार इट इज अ वेलकम स्टेप जाता जाल्यार, पण तें कशें जावप हो प्रश्न महत्वाचा. सर, government is reaching the halfway mark. Yes. You think this is a time where one thing that Prakash Babu is saying is the number of the size of the cabinet. The relatively smaller state like Goa doesn't need 12 ministers. That is first. Second thing, the quality of your ministers. Right. If you look at both the things, how much do you expect from Manohar Parrikar? I think one of the first things that we have to examine is the political compulsions that he has. Now, in the case of Modi, in the case of the union government, he has come to power with a sweeping majority. He need not have to give in to his coalition partners. So, it is possible for him to keep the size of the ministry strong, but we are already seeing voices of protest. The Shiv Sena has protested that it has got only 1 minister. Now, that kind of thing is possible even in the states. I mean, when you have coalition politics, you have to bend to the wishes of the coalition partners. So, it may not be possible for Manohar Parrikar at the moment to reduce the size of his ministry. But I think what we have to think about is that I believe there was a time in Goa once when we had only 3 cabinet ministers and the government was running quite perfectly well. So, yes, it is possible to reduce the number of ministers and give them more charges. What about the quality of ministers? Not reducing the size, but replacing few. Those who are non-performers have to be replaced. I mean, there is no two ways about it. But the problem is, as Prakash just said, who is going to bell the cat? Who is going to determine who is a bad performer and who is a good performer and who is an optimal performer? Now, that is a difficult task for the chief minister. It's a politically tricky issue. Of course, it is a politically tricky issue. So, it may not be... I mean, it's easy to say that you must have less number of ministers, but it may not be politically possible for Manohar Parrikar, for any other chief minister to actually do it. Actually do it, especially where there is a coalition government. साळबाब, तुमकां कितें दिसता? समजा फाल्यां मनोहर पर्रीकारान ठरयलें की आपल्याला जे नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स आसात तांकां देंवोवपाचें, शक्य आसा काय शक्य ना? हांव सद्याक नंबराचेर वतना, नंबर इज अ मच डीपर इशू जंय कांय जाणां काडून भायर दवरची पडटात. हांगा हांव इतलेंच म्हणटा की जे नॉन परफॉर्मर्स आसात तांकां रिप्लेस करा. हें तरी शक्य आसा पर्रीकाराक काय ना? नक्कीच शक्य आहा, कारण पर्रीकार पयलीं सांगिल्लें
आपण मंत्र्याचे प्रत्येकाचे हे दवरतलो म्हणून प्रगती पुस्तक दवरतलो म्हणून आणि एका वर्सान आपण ताचे फेरआढावा घेतलो आणि त्या आपण बदल करतलो म्हणून आणि त्या प्रमाणे सगळे तांकां सगळ्यांक सांगलें मंत्र्यांक कितें कितें केलें कितें कितें वापस केल्लो पण तूं काही गोष्टी अश्यो जाल्यो की मे बी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन कोणाक काडपाचो प्रश्न आलो म्हणून ताणें काडूंक ना पण जर परिकाराक जाय न्ही ताची जर इच्छा आसत बरें सरकार मॅन्डेटय आसा न्ही केंद्रांत कोण काय उडी मारपाक शकना आनी गोंयांत स्वताची 21 आहा बीजेपीचे ताका कोणाची गरज ना खरें म्हटलें अशें त्यामुळे तांणी म्हाका दिसता करूंक जाय जे मंत्री काम करिना पळय म्हणजे जे करूंक शकना तांची प्रत्येकाची कॅपेसिटी आसता न्ही कांय मंत्री तांणी केल्यात त्यांनी सिनियरिटी पळयल्ली 2 टर्म जाल्यार तांकां दिल्ले पळय बरोबर ते त्यांनी बदलून जे बरें काम करपी आसात तांकां ते दिवं आनी ही कॅन गिव ताची जर इच्छा आसत न्ही तर दिवपाची कॅपेसिटी आसा नक्की जाता ताची आतां बीजेपी म्हणून विचारता ते प्रगती पुस्तक बी खंय गेलें काय अशें आसता की सत्तेर येतकीर कांय गजाली बॅलन्स करची पडटात सो जे मिनिस्टर आमी तुमकां दिल्यात ते लोकांनी 5 वर्सां तांकां सहन करपाचें अशें बी अशें कांय ना की पिरियडिकल रिव्यू हो चीफ मिनिस्टर करताच ते म्हाका तुमकां तुमी सामके सातिस्वेद आहात ते पळय सगळे कडेन सगळे सॅटिस्फायड जावंक शकना देर आर सो मेनी अदर थिंग्स फॅक्टर्स आसा की ब्युरोक्रेसी तशी जाय लोअर स्टाफ तसो जाय तो आतां इतले वर्सां जालो तो गजलो मातसो म्हाका दिसता आर जो आसा रिक्रुटमेंट रुल्स आमी खरें चेंज करपाची गरज आसा कारण आज कितें जाता फक्त सिनियरिटीज आमी ऑफिसरांक करता दे मे नॉट बी दॅट कॅपेबल वी मस्ट ऑल्सो सी तांचे परफॉर्मन्स आनी तो आर करतना परफॉर्मन्स बेस्ड आनी हें करपा जाय आतां हांव तुमकां एकूच उदाहरण दिता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें जो चीफ इंजिनियर आशिल्लो पळय रिटायर जावन 9 वर्सां ताका परत दवरलो कित्याक दवरलो कित्याक खंय तरी दे वॉज अ वॉयड मेळनाशिल्लो मनीस एक्झॅक्टली वॉयड आशिल्लो तो वॉयड कित्याक जालो पण फाल्यां तुमकां कॅबिनेट मिनिस्टर मेळना म्हण आसा तुमी कितें म्हणटा तुमचे अशे आमदार नात जे सद्याच्या कॅबिनेट मिनिस्टराक रिप्लेस करपाक शकनात हांव तशें म्हणना हांव कॅपेबिलिटीचेर उलयतां तूं मिनिस्टराची कॅपेबिलिटीक लिंक्स आसा सो हें सगळें करतलो जाल्यार तुका एक आतां 2 वर्सां इज नॉट अ पिरियड 2.5 years हाज्या फुडें तुमी कॅपेबिलिटी पळयात देर लॉट्स ऑफ परफॉर्मन्स वील बी डन प्रमोद म्हाका दिसता आमी मूळ प्रश्ना कडेन वचपाक जाय गोंयांत फ्रॉम तांणी सांगला पळय मिस्टर दासगुप्तान 3 मागीर आमी स्टेटहूड जातकर आमी 6 पर्यंत पावले आमी पळोवंक जाय की गोंयांत हे पळय मंत्रिमंडळ जावपाक लागले अनवायल्डी 13 लोकांचें जातालें आतां 12 रावले रिस्ट्रिक्शन ताजें हें रिस्ट्रिक्शन 12 रावलें हें कित्याक घडलें तर मदीं जो पिरियड आयलो इनस्टेबिलिटीचो तातूंत स्प्लिट्स आनी डिफेक्शन्स आनी रिटेल डिफेक्शन्स मंत्रीपद दिलां फुटून वता आनी सरकारान इनस्टेबिलिटीची जाली गोंयांत तातल्यान पयलें हें जालें तें जस्टिफिकेशन ताज्या नंतर कोलिशन एरा आयलो कंपल्शन्स ऑफ कोलिशन हें जालें पूण म्हजो प्रश्न तुमकां सिंपल आसा हें तुमी जें सांगतात तें आतां मंत्रिमंडळाची सायज उणी जावपाक जाय म्हणून हाजे विशीं कोणें स्टेप घेवप जाल्यार म्हाका दिसता की ही मिडिया आनी लोकांनी ही डिबेट करूंक जाय कित्याक खर्च गरजे भायर हे खर्च गरजे भायर हे येदे व्हडली मंत्रिमंडळां ही जर नाकात आमी पळयलां गोंयांत की लोक वेल्यान म्हगेल्याक मंत्री करूना तुगेल्याक मंत्री करूना अशें करता ताज्या परस म्हाका दिसता मेन स्ट्रीम मिडिया एज वेल एज सोशल मिडिया आज सगळे इश्यू घेता असलो इश्यू घेवन हे जर वातावरण तयार दबाव तयार करपाचें काम म्हज्या कोतान पब्लीक ओपिनियन शूड बी अगेन्स्ट ऑल दीस आनी हाज्या खातीर बरो टायम हो बिकॉज मोदीन हें करून दाखयलां कित्याक तुमी जर मुळा वचत जाल्यार हें कोणें हाडिल्लें 97 अमेंडमेंट जे हाडले 2003 पास करून घेतले वाजपेयी गव्हर्मेंटान आनी आतां जे हे आसा आमचे जेटली ते लॉ मिनिस्टर आशिल्ले आनी तांणी स्टेटमेंट केला येदी व्हडली ती सरकारा पळय करपा जाय ताका लागून हें केलां आनी दुसरी म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे तांणी रिकमेंड करतना 10% ऑफ द टोटल सायज ऑफ द हाऊस ते 15 केलो 15 करतना जस्टिफिकेशन कितें दिलें की खुबशे कडेन 2 हाऊसीस आसतात गोंया सारक्या राज्याक एक्सेप्शन्स केली न्ही तांणी सांगलें 2 हाऊसीस आसता लेजिस्लेचराची लेजिस्लेटिव्ह कावन्सील आसा किंवा राज्यसभा आसा तेवूय धरून म्हणून 15 आमकां तर ते ना आमी एकूच हाऊस आसा आमची एकूच असेंब्ली आसा तेन्ना आमकां येदे व्हडले मंत्रिमंडळ इतले जाय कित्याक हो डिबेट म्हज्या कोता तुमी आज सुरू केला आय वेलकम दिस शूड कंटिन्यू ही इवन सोशल मिडियाक जावची कंटिन्यू जावपाक अशें म्हाका दिसता बट सर देर इज वन मोर पॉयंट व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट हो तुमचो पॉयंट खरंच इंटरेस्टिंग वन मोर पॉयंट दॅट ही इज रेजिंग इज सेइंग यू कांट जज द परफॉर्मन्स ऑफ अ कॅबिनेट मिनिस्टर solely on the performance of that minister. It is the bureaucracy, it is the entire system that helps him to perform. So can we judge a minister
with all these allied factors, or we should judge only the minister and his capability of getting the system work? Obviously, we have to judge the minister. I don't think I will accede to this line of argument that a minister's performance is dependent on the bureaucracy. I can agree if you say that a general's performance is dependent on his soldiers, but I don't think a minister's performance can be judged by what is the You are bureaucracy saying is a only minister can set the things in proper order. Absolutely, he can change the he is the person who decides the policy. These people are only the implementers. Sir, So if the या येता policy is तुमच्यावर wrong, येता. तासभर तुमका येता आहे. सांगा सर. नाही मंत्री जर एखादं ऑफिसर काम करणार नाही तर मिनिस्टर कॅन चेंज द ऑफिसर आणि आमच्याकडे तसे बरे ऑफिसर खूप असतात खंयचो एक धरलो तर त्यांच्यात बदलून दुसरे हाडून येतात न्ही आणि करतो आम्ही आता सेमा आपले बहुतेक ऑफिसर बदलल्यात बाकीच्या मिनिस्टरांनी बदलल्यात त्यामुळे जो मिनिस्टर काम करिना त्या कशी करपाचो तुम्ही म्हणतात की ब्युरोक्रेसीक ब्लेम करप सारखे नाही. ना 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 म्हज्या कोतान Minister सारको आसूंक जाय. अकाउंटेबिलिटी आणि एफिशियन्सी एवरीथिंग कम्स फ्रॉम टॉप टू डावन. करप्शनाक आमी प्युनाक ब्लेम करनात. करप्शन वयर जाता करप्शन तेन्ना ते पाड So it घालतात. is top to down. टॉप टू डावन. Okay, okay. केजरीवाल, तुमचं I argument. fully agree. Yeah, Top yeah. to down, I agree. I don't blame the bureaucracy. What I'm saying is there is shortage of bureaucracy. You can Shortage say of good bureaucracy. good bureaucracy. That's what I'm saying. कित्याक तुम्ही पळया the additional charges कितले आसा ते. I'll tell you my department. I have a member secretary who is efficient otherwise, but she is a revenue under secretary, so she cannot give attention here. So म्हाकाय त्रास पडटा. How many times I can, because she hardly comes in my office because of workload in revenue. So there is addition. So we need to have a good officers getting promoted and coming at civil पण service म्हाका एक level. गजाल सांगा, तुमची कॅबिनेट अडेच वर्सां भितर आतां तुम्ही तुमची कॅबिनेटाचेर सॅटिस्फाय आसात? म्हाका सीएम हो एक वेगळो घटक जर काडून दवरलो म्हणजे उरिल्ले जे 11 मंत्री आसात ताजेर म्हाका केशव खरें सांगात. I think they are doing fairly well. फेअरली वेल. Yes. the bureaucracy. No, I'm talking to ministers. मिनिस्टर आर फेअरली वेल. सर And फेअरली वेल पडटा. 2.5 years is not a period when you can judge an entire तांचे हे ना ना 2 वर्सां खूप न्ही म्हाका 2.5 वर्सां म्हणजे आतां I अर्द don't agree सोंपलें with it. I don't अर्दे agree. सोंपलें आमच्या राज्यांनी. तुमकां आनी कितलो वेळ जाय हय. केशव? तांकां आनी कितली आणि कितली बाबा तांकां शिकोवपाक सोदता तुमी? There were lots of constraints. Performance is good compared to last government. Compared to last government. So it is comparative. Your satisfaction is comparative. No, I'm not happy with that comparativeness. पण हांव कितें म्हणटा की the performance is good in spite of all the constraints. पब्लीक परसेप्शनान हे गव्हर्मेंटाक फक्त चीफ मिनिस्टराच्या परफॉर्मन्सा वेल्यान जज करतात लोक आणि बाकीच्या मिनिस्टरांचे विशीं लोकांची मतां परफॉर्मन्सा विशीं विचारशी जाल्यार म्हाका दिसना लोक बरें हें दितलो म्हणून. कित्याक खंय ना, कळटा लोक दिनात. ही कसोटी खंय कळटा एसेंब्लीक जेन्ना कसलेय विशय येतात एकदम मुख्यमंत्र्याक उबो रावन जेन्ना मनशाक मिनिस्टराक डिफेंड करचो पडटा तेन्ना लोकांक कळटा की हाजे कडेन अभ्यास ना हाजे कडेन तयारी ना. हो बेस्ट क्रायटेरियन असेंब्लीचो हे जो सामको आसा दूध का दूध पानी का पानी थंय करपी कळटा क्रायटेरिया. बाबा मंत्री कंट्रोलां आसा अशे मंत्री कितले कंट्रोलां आसा आपल्या विशयाचे हे थंय कळटा. त्या दृश्टीन ते विकनेस एक्सपोज जाता अशें म्हाका दिसता. So what do you- There is another thing that happens. Most of the parties come out with a manifesto before the elections. Now, if you study, maybe after about 2 years or 2.5 years, how much of that manifesto has been implemented, how much of the manifesto has been achieved, has the manifesto even been treated seriously? Was the manifesto only for public consumption That is a before the roadmap for polls? your cabinet. Actually, it should be the roadmap for your cabinet, but is that really happening? सर तुमकां कितें दिसता की हे जे मिनिस्टरांची गजाली आसा लोक तुम्ही तर प्रामाणिकपणान मान्य करतात की लोक मिनिस्टरांचे सामके सॅटिस्फायड ना. सामके कित्या खातीर सॅटिस्फायड नात आणि ह्या परिस्थिती भितर असे पर्याय मुख्यमंत्र्या कडेन आपल्या आमदारां मदीं उपलब्ध आसात जे सद्याच्या ह्या रिजिमाक रिप्लेस करपाक शकतात? ना एक गोष्ट म्हणजे सीएम आता काय करू शकना एकदा तर मिनिस्टर केल्या पळय तुम्ही म्हणटा आता हात लावप शक्य ना. शक्य ना एकच शक्य आहा कितें हायकमांडाचेर सांगत हांव नाका शब्द ते कितें वापर काँग्रेस हायकमांड म्हणटाली बीजेपीचे जे हायकमांड आहा पळय तांचे आमी बाबा केल्ले आहा पंचायत मिनिस्टर केल्या की आमी कमी केले तुम्ही कमी करा अशी सगळ्या स्टेटीक सांगत जाय ऑल स्टेट्स बीजेपी रूल जाल्यार हे शक्य आहा आणि